कॉटनचा मुलायम स्पर्श तुमच्या तजेलदार त्वचेला. रेखाज हाऊस ऑफ कॉटन खुलवणार घराघरातल्या आनंदाला. दर्जेदार कॉटनचं अत्यंत विश्वसनीय माहेरघर. टॉवेल्स, बेडशीट्स, ड्युएट्स, ब्लँकेट्स, पिलोज आणि बाथ मॅट्स. कोणत्याही खरेदीवर आपल्याला मिळेल 10% सूट. आजच भेट द्या रेखाज हाऊस ऑफ कॉटन, कॉर्पोरेट ऑफिस 6, 3रा मजला, रिलायन्स ॲट्रिया, इझिडोर बापिस्तिया, गोल्ड स्टॉर हॉटेल समोर, मडगाव 66, गोवा. नमस्कार. प्रुडंटाच्या ह्या झेडपी इलेक्शन स्पेशल कव्हरेजीत तुमकां येवकार. सकाळच्यान सकाळी 9 वाजता तुम्ही कव्हरेज पळयत आसात प्रुडंटाचेर. जिल्हा परिशदेच्या 49 सिटां खातीर ह्यो वेंचणुको. 49 सीट, नॉर्थाक 25, सावथाक 25. जिल्हा परिशदेच्यो वेंचणुको जाल्यो, तातूंतल्यो 49 सिटां खातीर इलेक्शन जालां आनी एक जो सीट आसा तो नावेलीचो तो उमेदवार भायर पडिल्ल्यान सद्या थंय इलेक्शन जाल्लें ना. 49 सिटांक एक अनऑपोज्ड आयला, म्हणजे प्रॅक्टिकली वोटींग जें जालां तें 48 सिटां खातीर जालां. आतां ह्या 48 सिटांचे निकाल तुमी सकाळच्यान कंटिन्युअस प्रुडंटाचेर पळयत आसात. प्रमोद आचार्य तुमचे बरोबर आशिल्लो, नामनेचे डिबेट करपी पॉलिटिकल पार्टीचे फुडारी तुमचे बरोबर आशिल्ले. आनी निकाल जशे जशे सकाळच्यान लागत गेल्या तशी तशी अपडेट तुम्ही प्रुडंटाचेर पळयल्या. आतां मेरेन जवळ जवळ ह्या 49तले 42 सिटांचे निकाल आयल्यात. आनी निकाल जे आयल्यात तातूंत परफॉर्मन्स वायज BJPन ऑलमोस्ट दोनूय म्हणजे नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवाचेर आतां मेरेन लीड घेतल्या. म्हणजे 25 झेडपीत जिल्लो परिशदेंत मेजॉरिटी वोट इज 13. 13च्या वयर गेल्या BJP. नॉर्थाक आनी सावथाक म्हणजे इतले सद्या मेरेन जरी 42चे निकाल आयले, एक गोष्ट शुअर की दोनूय कडेन BJPची ZP जातात, दोनूय कडेन BJPचे चेअरमॅन जातात. ह्या निकालाची आमी विस्कटावणी सद्या पत्रकारांक घेवन करतले. कित्याक तर पॉलिटिकल पार्टींनी ही प्रतिश्ठेची वेंचणूक केल्या. दे कॉल इट अ सेमी फायनल टू द असेंब्ली पोल. आणि सेमीफायनल जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना ताची विस्कटावणी फक्त ZP पुरती मर्यादीत रावन जायना, जाल्यार रिलेटेड आमदार जे आसात तांचे पाठीराखे जे आमदार आसात अथवा होतकरू जे आमदार, फुडें जावपाचे आमदार जे स्वताक आमदार म्हणून प्रोजेक्ट करतात आनी तांणी प्रोजेक्ट केल्ले ZP अशी अशें हें इलेक्शन आसा. ताका लागून ही विस्कटावणी जी आसा आमी वरभराची पत्रकारांक घेवन करतले ती ह्या फाटभुंयेचेर करतले की ह्या इलेक्शनांतल्यान खंयच्या पार्टीचें विथ रिस्पेक्ट टू असेंब्ली इलेक्शन पारडें खंय उरता. तर सुरवातीचो एक ब्रेकअप घेवया. आतां मेरेन जे निकाल लागल्यात तातूंत नॉर्थ गोंयांत 25तले BJP कडेन आतां मेरेन 14, काँग्रेसी कडेन 1, इंडिपेंडन्स 4 आयल्यात आनी AAPन एकय कडेन खातें उगडिल्लें ना. साऊथ गोवाक 25 सिटांची ZP, BJP कडेन 14, काँग्रेसी कडेन 3, मगो कडेन 2 गेल्यात, NCPक 1 गेला चर्चिलाक आनी इंडिपेंडन्स 2 आसात. म्हणजे सद्या ह्या इलेक्शनाक नंबर 1 BJP आनी नंबर 2 इंडिपेंडन्स, काँग्रेस 3रे नंबरार, मागीर मगो, मागीर NCP आनी AAPन खातें उगडिल्लें ना. आमी परिस्थिती पळोवया विथ रिस्पेक्ट टू आमदार जेन्ना आमी म्हणटात. परिस्थिती पळोवया कशी आसा ती मतदारसंघवार. जिल्हा पंचायत नॉर्थ गोवा 2015चे ही परिस्थिती वर्सीस 2020. म्हणजे 2015 जेन्ना इलेक्शन जाल्लें ZPचें तेन्ना परिस्थिती कितें आशिल्ली पळयात आनी आज कितें आसा. हरमला 2015 BJP कडेन आशिल्लो,
ओनू तो ह्या फावटी ह्या इलेक्शनाक तो अपक्षाक गेला. अपक्षाक गेला म्हणल्यार अपक्षाक गेला अशें धरुया आमी. सध्या ताजे फुडल्यान आमी जी फुली मारल्या, कांय बीजेपीचे आजी माजी फुडाऱ्यांची नांवां घेतात की तांचे फाटल्यान कोण तरी आसा म्हणून, पूण तो ऑफिशियली सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो न्ही. म्हणून आमी ताजे फाटल्यान जो लिडर आसा ताजें नांव हांगा घाल्लें ना. बट पीपल नो इट व्हेरी वेल हू आर बिहायंड दीज कॅन्डिडेट. मोर्जी परत तेंच जालां. इंडिपेंडंट मोगो कडेन आशिल्लो 2015. 2015-20 तो इंडिपेंडंटच आसा, पूण ताजो पाठीराखो बदलला. पूण पाठीराखो क्लियर ना कोण तो, पूण सगळ्यांक खबर आसा. सो आमी थंय फुली मारल्या. धारगळे अजून मेरेन निकाल आयिल्लो ना. तोरशें अजून निकाल येवपाचो आसा. फायनल रावंडाक तांचें कावंटींग चालू आसा. शिवोले भाजपा कडेन आशिल्लो 2015. ह्या फावटी भाजपा कडेन उरला. दयानंद मांद्रेकार फॉर्मर MLA बीजेपीचो, ताणें हो सीट राखून दवरला बीजेपी खातीर. नेक्स्ट कोलवाळे 2015 वर्सीस 2020. कोलवाळे 2015 बीजेपी कडेन आशिल्लो. 2020 तो अपक्षाक गेला, बीजेपी कडल्यान गेला. आनी कोण आसा ताजे फाटल्यान? किरण कांदोळकार, बीजेपीचो आदलो आमदार, जो आतां गोवा फॉरवर्डाक आसा, फुडें परत आमदार मंत्री जावपाचो. सो ताणें हो सीट बीजेपी कडल्यान काडला. हळदोणा जिल्हा परिशद बीजेपी कडेन आशिल्ली. हळदोणा पर्वरी हे बीजेपीचे तशे स्ट्रॉंग गड एका तेंपावेले. हळदोणा बीजेपी कडेन आशिल्ली. 2020 ती बीजेपीन राखल्या. ग्लेन टिकलो जो आमदार आसा बीजेपीचो थंय, ताणें तो सीट राखला ZPचो. शिरसय बीजेपी आशिल्ली 2015. गुड न्यूज, बीजेपी कडेन उरल्या. निळकंठ हळर्णकरान तो राखला. निळकंठ हळर्णकर हो काँग्रेसींतल्यान बीजेपीक आयिल्लो आमदार, ताणें तो बीजेपीक राखला. म्हणजे हे पर्सनल इन्फ्लुयन्स काय हे पार्टीचे इन्फ्लुयन्स ते आमी पत्रकारांक घेवन मागीर ताजी विस्कटावणी करतले. ही जैत कोणाची ती. अणजुण्या 2015 बीजेपी कडेन आशिल्लो. बीजेपी कडेनच आसा ताजे फाटल्यान दयानंद मांद्रेकार. दयानंद मांद्रेकार आदलो शिवोलेचो आमदार, बीजेपीचो आमदार आनी मंत्री. कळंगुटे बीजेपी, चड करून बीजेपीच्या ताब्यांत उरपाची शक्यताय अजून मेरेन ताजो निकाल आयिल्लो ना. सुकूर 11 नंबर कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी पळयतात. जिल्हा परिशद 2015 कडेन तो आशिल्लो. इंडिपेंडंट रोहना कडेन आशिल्लो. 2020 तो बीजेपी कडेन गेला. रोहना कडल्यान तो सीट स्विच ओवर जालो आनी ताका ताजे फाटल्यान लिंक्ड जो आमदार आसा तो मायकल लोबो. म्हणजे मायकल लोबो कडल्यान लोबोन हो रोहना कडल्यान सीट काडलो. थंय टसल चल्लां बार्देजांक सद्याक. रेस मागोस बीजेपी कडेन आशिल्लो. ZP 2020 तो बीजेपी कडेनूच उरला आनी तो बीजेपीन रिटेन केला. पेन द फ्रांक इंडिपेंडंट रोहना कडेन आशिल्लो. अजून मेरेन ताचो निकाल आयिल्लो ना. सांताक्रूज इंडिपेंडंट काँग्रेसी कडेन आशिल्लो. ZP 2020 सध्या तो काँग्रेसीन राखला. सांताक्रूज आमदार सध्या ट्रान्सफर जाल्लो बीजेपींत आसा. काँग्रेसीचो आमदार बीजेपीन ट्रान्सफर जाला, पूण सांताक्रुजांत हो सीट काँग्रेसीचो पयलीं आशिल्लो, काँग्रेसीन राखला आनी तो काँग्रेसी कडेन आसा. तालिगांव बाबूश पयलीं इंडिपेंडंट आशिल्लो तेन्ना ताजे कडेन ZP सीट आशिल्लो. आतां बाबूश बीजेपींत आसा, तो सीट बीजेपी कडेन आयला. जेनिफर मॉन्सेरात ताजे फाटली आमदार. नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी चिंबला एका त्या मोगो पयलीं क्लेम करताली. मोगो कडेन तो 2015 सीट आशिल्लो. ZP तो बीजेपीन घेतलो. ताजे फाटल्यान आमदार कोण कित्याक खातीर घाल्लो ना जाल्यार तो प्युअरली पार्टीन सीट राखला म्हूण ताजे फाटल्यान आमदार ना. खोर्ले
इंडिपेंडंट आशिल्लो काँग्रेस पयलीं अजून ताजो निकाल आयिल्लो ना. सेंट लॉरेन्साचो तिसवाडींतलो इंडिपेंडंट काँग्रेस आशिल्लो अजून निकाल आयिल्लो ना. लाटंबारच्या पयलीं इंडिपेंडंटा कडेन आशिल्लो, इंडिपेंडंटान राखला, पूण ताजे फाटल्यान आमदार कोणूच ना अशी तरी सध्या इन्फो आसा. म्हणजे हो कॅन्डिडेट जो आयला तो स्वताच्या बळाचेर आयला असो ताजो अर्थ जाता. कारापूर सरवण बीजेपी कडेन आशिल्लो, बीजेपी कडेन आसा, आनी मयेचो जो आमदार आसा प्रवीण झांटे ताणें तो बीजेपी खातीर राखला. 21 नंबरार मया बीजेपी कडेन आशिल्लो, थंय बीजेपीचो आमदार आसा. 2020 थंय बीजेपीचो आमदार आसा, तो ताणें राखला प्रवीण झांटे. सो बीजेपीन सीट राखले. पाळी स्वता मुख्यमंत्र्याचो गड अपक्ष काँग्रेसी कडेन आशिल्लो, बीजेपीन काडून घेतलो, म्हणल्यार मुख्यमंत्र्यान काडून घेतलो. मोठें जैत आसा हें. थंय होणा इंडिपेंडंट काँग्रेसी कडेन आशिल्लो, बीजेपीन काडून घेतलो ह्या इलेक्शनाक. थंय बीजेपीक आयिल्लो आदलो काँग्रेसीचो आमदार आतां जो बीजेपीक आसा विश्वजीत राणे मंत्री 70तलो, ताणें काडून घेतला. केरी पयलीं काँग्रेस आशिल्ली थंय त्या सायडीन, आतां विश्वजीत इंजीन बीजेपीन तो सीट हाडला, 70त तो सीट राखला. नगरगांव काँग्रेसी कडेन आशिल्लो एका तेंपार, आतां विश्वजीत बीजेपी, विश्वजीत राणेन राखला. सावथ गोवा उसगांव गांजा ही परत वाळपय तेकिल्ली अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी. वाळपय आनी फोंडेचे बॉर्डरी वेली उसगांव गांजे. इंडिपेंडंटा कडेन आशिल्लो सीट काँग्रेसी कडेन तेन्ना, आतां तो झेडपीन ओडून हाडलो, बीजेपीन ओडून हाडलो, कारण विश्वजीत राणे आतां बीजेपीक. बेतकी खांडोळा एमजीपी कडेन आशिल्लो पयलीं, आतां थंय गोविंद गावडेचे इन्फ्लुएन्स आमकां दिश्टी पडटा. प्लस गोविंद गावडे हो अपक्ष आसा पूण सरकारांक आसा. बीजेपीन ओडून हाडला एमजीपी कडल्यान गोविंद गावडे, हो तांच्या सामंजस्यान जाल्लो कॅन्डिडेट. कुट्टी इंट्रेस्टिंग एमजीपी कडेन आशिल्लो, एमजीपी कडेनूच आसा. कुट्टी ही तशी कॉन्स्टिट्युएन्सी अजून सध्या काँग्रेसी कडेन आसा. फॉर्मली काँग्रेसी कडेन आसा. थंय बीजेपी मोगोवचे कांय गजाली आतां उलोवपा आयकुपा येतात, पूण काँग्रेस तरी थंय एमजी आशिल्ली, एमजी आसा. ताजे फाटल्यान सुदीन ढवळीकारान तो राखला. वेलिंग प्रियो एमजीपी कडेन आशिल्लो, हो एमजीपी कडेन वचपाची शक्यताय आसा, पूण ताजो रिजल्ट अजून आयिल्लो ना. लीड आशिल्लो हो कॅन्डिडेट, अजून ताजो रिजल्ट खबर ना. कवळ्या एमजीपी कडेन आशिल्लो, हो बांदोडे सुदीन ढवळीकाराचो हो गड, तो एमजीपी कडेन सीट ताणें एमजीपीन राखलो. सुदिनान आपलो सीट राखलो. बोरये 2015 बीजेपी कडेन आशिल्लो, 2020 बीजेपी कडेन आसा. रिटेन केला पक्षान, ताज्या फाटल्यान कोण आमदार ना असो आमी धरतात सध्या. शिरोडा रिजल्ट आयिल्लो ना, इंडिपेंडंट काँग्रेसी कडेन आशिल्लो. हे इंडिपेंडंट काँग्रेस म्हणल्यार एक लक्षांत धरा, फाटले इलेक्शनाक काँग्रेस स्वताच्या चिन्हाचेर इलेक्शन लडोवन आशिल्लें काँग्रेसीन. तांची परिस्थिती नाशिल्ली, कितें आशिल्लें तांकां खबर, पूण तांणी चिन्हाचेर इलेक्शन लडोवन आशिल्लें. म्हणून हो इंडिपेंडंट काँग्रेस म्हणून आसा. काँग्रेसीन स्वताचे कॅन्डिडेट इंडिपेंडंटूच म्हणून घाल्ले आनी इंडिपेंडंटाकूच तेंको दिल्लो, म्हणून हें अशें चित्र दिश्टी पडटा सगळे कडेन. इंडिपेंडंट काँग्रेस. राया गोवा विकास पार्टी कडेन आशिल्लो, तो आतां इंडिपेंडंट जालो. हो बीजेपीच्या सामंजस्यान जाला. हो बीजेपीक लागीं आसा कॅन्डिडेट. म्हणजे सध्या थंय चित्र जें आमी पळयतात, साश्टींतले कितलेशेच आमदार काँग्रेसींतले जे बीजेपीक आयले, ते इन्फ्लुएन्स आमकां हांगा दिश्टी पडटा. हे बीजेपी कडेन लागसार आशिल्ले, कांय कडेन बीजेपीनूच थंय कमळाक थंय वोटर सारको तितलो कम्फर्टेबल ना, म्हणून कांय कडेन फिल्ड केल्ले हे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट्स. नुव्या इंडिपेंडंट काँग्रेसी कडेन आशिल्लो, काँग्रेसीन राखलो. नुवेचो कॅन्डिडेट लक्षांत घेयात, आमदार थंयचो काँग्रेसीचो बीजेपींत गेला.
तरी आसतना नुवेचो पयलींचो काँग्रेस सीट आतां काँग्रेसीन राखला. कोलव्या गोवा विकास पार्टी कडेन आशिल्लो 2020 तो एनसीपीन ओडून घेतलो. दिस इज चर्चिल. हे चर्चिलाचे इन्फ्लुएन्स. एनसीपीक जो एक गेला तो हो. वेळी ह्यो सगळ्यो साश्टीच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी जे स्विच ओव्हर जाल्यात, काँग्रेसीचे जे आमदार बीजेपीक स्विच ओव्हर जाल्या तांच्यो ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी इंडिपेंडंट म्हणल्यार तेन्ना काँग्रेसी कडेन तो काँग्रेसी कडेनच आसा. लक्षांत घेयात, वेळीचो आमदार स्विच ओव्हर जालो बीजेपीक, पूण झेडपी काँग्रेसी कडेन आसा. व्हेरी इंटरेस्टिंग गजाल. बाणावले इंडिपेंडंटा कडेन आशिल्लो 2015 निकाल अजून येवना. दावोर्ली बीजेपी कडेन आशिल्लो. दिस इज कन्सिडर्ड बीजेपी स्ट्रॉंग होल्ड. तो बीजेपी कडेन आसा. बीजेपीन रिटेन केला म्हळ्यार पक्षान. गिरदोळी इंडिपेंडंटा कडेन आशिल्लो 2020 तो आतां बीजेपीन राखला. व्हेरी इंटरेस्टिंग. इंडिपेंडंटा कडेन आशिल्लो बीजेपीन घेतला. बाबू कवळेकार आनी क्लेफास हे दोनूय जे काँग्रेसींतल्यान बीजेपीक आयल्यात. बाबू आतां डेप्युटी सीएम जाला. बाबू कवळेकार, ताजो इम्पॅक्ट हो बीजेपी कडेन आयला. पयलीं हांगा काँग्रेस इन्फ्लुएन्स आशिल्लें, तो बीजेपी कडेन आयलो. कुर्तोरी इंडिपेंडंट काँग्रेसी कडेन आशिल्लो, काँग्रेसीन राखलो. कुर्तोरी आलेक्स रेजिनाल्ड काँग्रेसीन राखलो. थंय काँग्रेस अजून शाबूत आसा. नावेली लुइजिनाची कॉन्स्टिट्युएन्सी, थंय इलेक्शन जाल्लें ना, कारण तो कॅन्डिडेट पेड्ड्यार जाला. ताका लागून थंय इलेक्शन जावूं ना. फक्त 49 सिट्सांक इलेक्शन जाला. तो एक हो. सावड्ड्या बीजेपी आशिल्ली, बीजेपीत दिश्टी पडटा, बीजेपीन राखला. म्हणजे मोगो थंय पयलीं मोगो एक्चुअली तो आतां बीजेपीक आयला कॅन्डिडेट म्हणून ती बीजेपी. अदरवायज थंय पयलीं एमजी आयिल्लो. धारबांदोड्या ही बॉर्डर कॅन्डिडेट सांग्याची बॉर्डर कॉन्स्टिट्युएन्सी. बीजेपी पयलीं आशिल्लो, बीजेपीन राखला. रिवणा बीजेपी कडेन आशिल्लो, रिवणाय बीजेपीन राखलो. म्हणजे हे सगळे इन्फ्लुएन्स आतां बाबू कवळेकार हो जो डेप्युटी सीएम आसा ताचे कंप्लीट सांग्यार आनी केप्यां आमकां इन्फ्लुएन्स दिश्टी पडटा. अप टू काणकोण दिश्टी पडटा. शेल्ड्या बीजेपी कडेन आशिल्लो, बीजेपीन राखलो आनी पार्टीन राखलो. बारशां इंडिपेंडंट काँग्रेसी कडेन आशिल्लो 2015 2020 बीजेपीन राखलो, पार्टीन राखलो. खोला इंडिपेंडंटा कडेन आशिल्लो, बीजेपीन राखलो. बाबू कवळेकार आनी इजिदोर हे फॅक्टर दिश्टी पडटात. काणकोणचो आमदार जो बीजेपींत आयलो काँग्रेसीचो, बाबू कवळेकार केपेचो आमदार जो बीजेपींत आयलो. पैंगीण बीजेपी कडेन आशिल्लो, बीजेपीन राखलो. हे दोन फॅक्टर परत. बाबू कवळेकार, इजिदोर फेर्नांडीस एकठांय जाले आनी रमेश तवडकार होय बी परत मदीं गेल्लो, आतां परत बीजेपीन आसा. म्हण थंय प्रॅक्टिकली युनायटेड फोर्स दिश्टी पडटा बीजेपीचो. सांकवाळे अपक्षा कडेन आशिल्लो, बीजेपी अनओपोज्ड आयला. थंय ह्या फावटी इलेक्शन सुद्दां जावना. थंय माविन गुदिनाचो कॅन्डिडेट बीजेपीक अनओपोज्ड आयला. कुठ्ठाळे इंडिपेंडंटा कडेन आशिल्लो, इंडिपेंडंट आयला आनी तो रिटेन जाला. आतां ही परिस्थिती नॉर्थ गोवा सीट कशे तरेन कॉन्टेस्ट केल्ले पळयात. तेन्ना बीजेपीन 23 कॉन्टेस्ट केल्ले, अपक्ष 66 आशिल्ले, मोगोचे 2 कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी गोवा विकास पार्टीचे 2 कॅन्डिडेट आशिल्ले. असो कॉन्टेस्ट जाल्लो 2015 आनी 2015 जे जिखल्यात अपक्षाचें प्रमाण पळयात तेन्ना 13 आशिल्ले. 13 अपक्ष जिखिल्ले. हे अपक्ष कित्याक? तेन्ना काँग्रेस ही स्वता अपक्ष आशिल्ली. काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट प्लस अपक्ष कॅन्डिडेट म्हणून थंय 13 अपक्ष दिश्टी पडटात. बीजेपी 9, मोगो 1 आनी 1 इंडिपेंडंट. सावथ गोवाचो कॉन्टेस्ट असो जाल्लो, बीजेपीन 11 घाल्ले, अपक्ष 77 आशिल्ले. अपक्ष मोठ्या प्रमाणात तेन्नाय आशिल्ले. मोगोन 7 घाल्ले, गोवा विकास पक्षान 4 घाल्ले, मॅक्झिमम इंडिपेंडंट हे सगळे
हे सगळे फुडें आमदार जावपा खातीर जे फुडें सरतात इंडिपेंडंट ते, आनी ताजो रिजल्ट कितें? 7 BJP जिखली, अपक्ष 12 आयले. अपक्ष म्हणल्यार काँग्रेस प्लस स्वताचे सीट प्लस इंडिपेंडंट, मगो 4 आयलो आनी गोवा विकास पार्टी 4 आयली. 2020 कॉन्टेस्ट कसो जाला पळयात. BJPन 11 घाल्यात, टोटल अपक्ष 77, आप 7, मगो 4, इंडिपेंडंट 40. हो सीट कॉन्टेस्ट 2020तलो आनी 2020तले निकाल अजून सध्या अजून कंप्लीट येवपाचे आसात. पूण सध्या मेरेनचे जे चित्र आसा 14-1 आपान खातें उगडूना हे आनी इंडिपेंडंट 4. तर हे चित्र हाजेर आमी आतां एनालिसीस करपा खातीर आमचे बरोबर कांय पत्रकार आसात. ह्या चित्राचे हे जे रिजल्ट आसात हाजे फाटल्यान पार्टीचो कितलो होल्ड, हाजे फाटल्यान आमदाराचो कितलो होल्ड, हाजे फाटल्यान स्वता जो ZP आसा ताजो कितलो होल्ड, हे एनालिसीस करपा खातीर आमचे बरोबर पत्रकार आसात. गोवन वार्ताचे संपादक हांव पयलीं इंट्रोड्यूस करता, संजय ढवळीकार. संजय, वेलकम ह्या शोक. नंतर तरुण भारताचे संपादक, रेजिडेंट संपादक आमी पळयता सागर जावडेकर. सागर, वेलकम टू दिस शो. नमस्कार. आमचे बरोबर सद्गुरू पाटील आसा. सद्गुरू पाटील, ब्युरो चीफ, लोकमताचो सद्गुरू. वेलकम टू दिस शो. आणि आमचे बरोबर महेश कोनेकार आसा. महेश कोनेकार साउथ गोवाचो ब्युरो चीफ आसा, तरुण भारत. सो लेट अस कम. पयलें तुमचें रिएक्शन हाजेर. सर संजय, ह्या इलेक्शना कडेन तूं कसो पळयता? सुयश, ह्या जवळ लागिल्ले सगळे निकाल तुवें आतां वाचून दाखयले, आमकां कळ्ळें. ह्या इलेक्शनाकडे आमी अशे तरेन पळयतले की आमी जाणा, सगळेच जाणा, आनी आमी ताचेरय उलोवपाचें आसा की आतां विधानसभेची वेंचणूक जी आसा ती फुडल्या सादारणपणे 22 वर्साच्या 2022 मार्चा पर्यंत येवपाची आसा. म्हणजे साधारणपणे 1 वर्स ते 6 वर्स, म्हणजे विदिन 15 मंथ्स विधानसभेची वेंचणूक येवपाची आसा. ताच्या पयलीं BJP किंवा खंयच्याय राजकीय पक्षाक, सगळ्याच राजकीय पक्षांक ग्रामीण भागाचो अंदाज, राजकीय अंदाज घेवपाची ही संद आशिल्ली जिल्हा पंचायत वेंचणूक. म्हणजे हाच्या नंतर काही महिन्यांनी ही जातली पालिका, नगरपालिकाय जातली, तेन्ना तो अर्बन कल आमकां कळटलो, लोकांचे कितें म्हणणें आसा. पूण ही ग्रामीण आनी आय वूड से रुरल आनी सेमी अर्बन अशा एरियाची ह्या जिल्हा पंचायतींत लोकांक कितें दिसता हो एक कळपाचो. आणि खूप क्लियर पिक्चर येता ह्या निकालांतल्यान. म्हणजे म्हाका दिसताले त्याच्या पेक्षा एक क्लियर पिक्चर येता. आणि BJP इज एट बिग एडवांटेज अशें आतां दिसून येता ह्या आतापर्यंतच्या निकालाचेर. म्हाका एक सिंगल स्पॉटाचेर सांग, फाल्यांची गोवन वार्ताची हेडलायन कितें? हांव मराठी टेक्स्ट विचारना, पूण गोवन वार्ताची हेडलायन बाय एंड लार्ज कितें? अशें डिस्क्लोज करपाचें नसता. हय, म्हणून हांव मराठी टेक्स्ट विचारना, पूण बाय एंड लार्ज जिस्ट ताजो हांवें लायटर नोट हांवें तेजे म्हळें कांय ना. म्हाका दिसता की भाजपची बाजी हीच लायन, म्हणजे गड राखलावी अशें न्ही, ताचे फुडें पावल घेतलं भाजपान अशें दिसता म्हाका. कारण आमी जे पळयता की उत्तर गोवा, नॉर्थान BJP येतली हे गृहीत धरलेले सगळ्यांनी. पूण सावथान काही जाग्यार, ज्या जाग्यार मॅक्झिमम स्पेशली काँग्रेसचे आमदार जे भाजपान आयले तांच्यांनी थंय आपल्या कपाळाचेर उमेदवार धरून आसतना अपक्ष दवरिल्लो. सो ती एक स्ट्रॅटेजीक मूव तांणी केल्ली आणि ती मूव सुद्धा बऱ्यापैकी तांकां सक्सेस दिवन गेल्या अशें एक दिसता. सो हातून हे सगळे पळयत जाल्यार भाजपान जी बाजी मारल्या तीच एक फायनल चित्र ह्या निवडणुकीचे हांव म्हणटा. आय विल कम टू सागर. सागर, हांव परत टेक्स्ट विचारचो ना हेडलायनीचो, पूण फाल्यांची हेडलायन कितें तरुण भारताची? अर्थात आयजूच सांग म्हणटा तूं. अर्थात BJP 2 पावलां फुडें उडयल्ली आसता. आता संजयान म्हटलं त्या प्रमाणे खरोखर
उत्तर गोंयात बीजेपी येता हे आमकां सगळ्यांक खबर आसलें. पयर सदानंद तानावडे बीजेपी अध्यक्ष ते मेळ्ळे म्हाका म्हणपाक लागले अरे कडे सगळी चेंजीस जाल्ली आसा आणि पयलीं जे वातावरण जे तयार केले विरोधकांनी ते वातावरण आता रावल्लें ना. बीजेपी समज गोंयांत सगळीकडे जिखून येता आणि दोन्ही जिल्हा पंचायतीचेर आमचो झेंडो आसतलो म्हणटाले ते. आणि आयज पळयत खरी वस्तुस्थिती तशी जाली. आणि याच्या एका कारण अनेक आसा. तेतूंतले एक महत्वाचे कारण म्हणजे बीजेपीचे कार्यकर्ते बीजेपीचे सरकार आसा सत्तेचेर त्यामुळे पदाधिकारी म्हणा कार्यकर्ते म्हणा मंत्री आमदार सत्ताधारी पक्षातले आमदार हे सगळे फिरून गेले कितलेशे दीस काम करताले. बरोबर. जाहीर सभा घेतात आणि हे खबर असून लेगीत काँग्रेसीची भितूनली अंतर्गत जी झगडी आसात न्ही त्या झगड्यात काँग्रेसी सामकोच काबार केलो. बरोबर. तुम्ही पळशीत जाल्यार काँग्रेस खंयसरूच ना. आता येदे व्हडले 40-50 मतदारसंघात अनेक वर्षां रुलिंगाचेर असलेले काँग्रेस पक्षाची आज ही जी गत आसा तेका जनता कारणीभूत अशें म्हणू शकना आमी. बरोबर. तेका पक्षाचे पदाधिकारी किंवा कार्यकर्ते किंवा जे कोण आमदार आसात ते 5 आमदार आसात ते 5 आमदाराची तोंडां 5 कडे आसा. बरोबर. म्हणजे त्यामुळे जनता देखील विचार करता न्ही. बरोबर. की बाबा आम्ही या विरोधी पक्षाक काँग्रेसीक जर आम्ही निवडून हाडटले जाल्यार कित्याक हाडटले निवडून. बरोबर. सो हाका बीजेपीचेच जैत अशें तरुण भारत म्हणटा सध्या तरी. सध्या तरी हांव तशेंच म्हणटा कारण दुसरो पक्षच ना. बरोबर. अशी विचित्र फाटल्या इलेक्शनात आम्ही जर पळयले. बरोबर. 2015 जी इलेक्शन जाल्ली झेडपीची तेन्ना बीजेपी चॅलेंज आशिल्ले एमजीपीचे चॅलेंज आशिल्ले काँग्रेसीचे चॅलेंज आशिल्ले तेन्ना एमजीपी आणि बीजेपी एकत्र असली तरी लेगीत झेडपीच्या इलेक्शनाक दोन्ही स्वतंत्र आशिल्ले. आयज सगळे विरोधी पक्षांत गेल्ले आसा. एमजीपी असो काँग्रेस असो आता आपणूय आपले 20 उमेदवार उभे केले. एकूय उमेदवार आपली म्हाका दिसता ताळगांव एकूच सोडलो जाल्यार म्हाका दिसता कोण अनामत रक्कमूय वाचूंक शकलेले ना अशें दिसता चड करून. बरोबर. सद्गुरू आय विल कम टू सद्गुरू नाव. सद्गुरू लोकमत कितें म्हणटा आयच्या रिझल्टाचेर. एकाच लायनीत सांगता की भाजप जिंकला विरोधकांचा धुव्वा आणि काही अपक्षही चमकले अशा पद्धतीने माझ्या तकलेन आयले की बीजेपीन आपले जैत दाखवून दिला त्याबद्दल शंका ना. सकाळी जेन्ना 2-3 मतदारसंघांचे रिझल्ट आयले थंय बीजेपीचो पराभव जाल्लो म्हणजे पण नंतर जे आयले रिझल्ट ते सगळे क्लीन स्वीप बीजेपी. बरोबर. म्हणजे एक आश्चर्याचे आणि राजकीय दृष्ट्या ताची खूप नोंद घेवपा जाय की दक्षिण गोंयांत ज्या पद्धतीचे दूषित वातावरण तयार जाल्ले अशें दिसताले की घडाघड बीजेपीचे उमेदवार पडटले ते पण तशें जावना. हाचे कारण 3 गोष्टी म्हाका दिसून येता. एक म्हणजे बीजेपीची बूथ यंत्रणा तांचे कॉन्ट्रिब्युशन आसाच व्हडले आसा आणि दुसरी गोष्ट जे आमदार काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेले तांच्यांनी काँग्रेसचे आमदार हे कसे तयार जातात ते पक्षाचेर अवलंबून खूप कमी असता. ते स्वतःचेच गड बांधतात. सो ते वताना आपलो गडूच घेऊन वता थंय. बरोबर. सो त्या पद्धतीन बीजेपीक तो फायदो जालो. दुसरे एक पूर्ण राज्याच्या राजकारणाचे जर विश्लेषण केले तर एमजीपी आणि गोवा फॉरवर्ड हांका सत्तेंतल्यान काढले रोहनक सत्तेंतल्यान काढले आणि बीजेपीन आपले 27 आमदार केले त्याचो आज तांकां फायदो जालो. जे सुकुराक रोहन आणि जयेशान उबो केल्लो कॅन्डिडेट पडलो. हेवटेन बाबू कवळेकरान 4 कॅप्यान निवडून हाडले. हेवटेन विश्वजितान 4 निवडून हाडले नॉर्थ गोवा. बार्देशान सर्वाधिक बीजेपीन हाडले केवळ 2च. आता पेंद फ्रांसूस अपक्ष आयला 2च अपक्ष आयले बार्देशान. सो आमकां अशें दिसता की 2017च्या विधानसभा इलेक्शनात बीजेपी बार्देश सकट अनेक ठिकाणी बीजेपीची जी घसरण जाल्ली ती आता स्टॉप जाल्या. म्हणजे फाटली 7 वर्सां बीजेपी गोंयांत सत्तेर आसा तांकां खरें एंटी इन्कम्बन्सी आशिल्ली परंतु एमजीपीक तांच्यांनी सत्तेंतल्यान भायर काडले. आयज एमजीपी वीक जाली. गोवा फॉरवर्ड इलेक्शनाक रावूय ना आणि काँग्रेस जे केवळ 5 आमदार आसा तांची आयज कितें स्थिती जाल्ली दयनीय ती ह्या झेडपी इलेक्शनान दिसून आयली. सो बीजेपीचे संघटनात्मक काम आमदारांची स्वतःची शक्ती आणि काही उमेदवार तांकां बरे मेळ्ळे तांचे सोशल इंजिनियरिंग बरें जालें. म्हणजे ज्या मतदारसंघान एसटी दिवपा जाय ओबीसी दिवपा जाय महिला दिवपा जाय
किंवा भंडारी समाजातलो कॅन्डिडेट खंय दिवपा जाय, मतदारसंघाची रचना कशी आसा, जातीय निकष त्यानुसार लावन कॅन्डिडेट सिलेक्ट तांच्यांनी केले, ताचो फायदो तांकां जालो. काही अपक्षांनी आता एंथनी वाज 5800 वोट्स कुठ्ठाळीन ताणे लीड घेतली, हायेस्ट लीड आसा ती कुठ्ठाळीन. बरोबर. एक हायेस्ट लीड हांगा बाबू कवळेकराच्या त्या एरियेन एकट्यान घेतल्या. आणि हांगा विश्वजीत राणेचो एक कॅन्डिडेट देवयानी गांवस केरी मतदारसंघ, थंय 3,500-4,000 लीड आसा. सो हे दाखोवन दिता की ज्या ज्या ठिकाणी आमदार मंत्री स्ट्रॉंग आसा त्यांच्यानी आपापले उमेदवार निवडून हाडले. मोर्जी दयानंद सोपटेचे 2 पडले कॅन्डिडेट, मोर्जी आणि हरमल. तशा प्रकारचो 1-2 टोनीचो पडलो सांताक्रुजान. म्हणजे या इलेक्शनात काही आमदारांकूय धक्के बसले, ते ऑपोजिशनाचे आसा, 1-2 बीजेपीचे आसा. आणि काँग्रेसची जर पूर्ण जी वाताहत झाली ताचे खंय तरी फुडें विश्लेषण जावं जाय. हांव महेशा कडेन येता. महेश, साश्टी आणि अंत्रुज मालाचे नजरेन तूं ह्या रिजल्टा कडेन कसो पळयता? साश्टीचो रिजल्ट जर पळयलो जायत न्ही जाल्यार साश्टीन बीजेपीक जे कोण जॉईन जाल्ले, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल क्लाफास किंवा हे क्लाफासाक हेल्प केलो तो बाबू कवळेकरान. बाळ्ळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे 3,500च्या आसपास वोटिंग जाल्ले ताका लागून क्लाफास सेव जालो असं म्हणूं येता. कारण ते 3,500तले मॅक्झिमम वोटिंग, म्हणजे थंय जवळ जवळ 2,500ची लीड बीजेपी कडेन उरली, ती लास्ट पर्यंत मेंटेन जाली. आणि क्लाफासान काय प्रमाणात सपोर्ट केलो ताका लागून हातून गिरदोली मतदारसंघात बीजेपीचो कॅन्डिडेट निवडून आयलो. वेल एज चर्चिल हातून चर्चिलाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोलवा हाजी आयल्या, काँग्रेस आयल्या, आणि सॉरी कोलवा एनसीपी आयल्या, ती ताका हय एनसीपी आयल्या. ताका थंय हातून 2 पंचायती जे हातून पडटाले नवे, थंय ताका हाणें बाबाशानान म्हणजे विल्फ्रेड डिसोजान सपोर्ट केल्लो. ताजो तो फॅक्टर मातसो कॅल्क्युलेट जालो आणि थंयसर आयलो. पण वेलेज बाणावली मतदारसंघात जेन्ना फर्स्ट राउंड कंप्लीट जाल्लो तेन्ना काँग्रेस लिडींग आशिल्ली, बट हार्डली 200-300 मताची लीड आशिल्ली तांचे कडेन. कितें जावंक शकतालें थंयसर. वेलेज कुडतरी जरी काँग्रेसचा आयलो जायत न्ही, तो सार्दिनाचो कॅन्डिडेट म्हणून पळयलो वता. कारण आताचो जो कॅन्डिडेट आसा ताजे कडेन काँग्रेस भावी आमदार म्हणून पळयता. कारण रेजिनाल्डाची ज्यो गेमी आसात त्यो खंय तरी एक्सपोज जातात काय कितें अशें दिसूंक लागलें. कारण रेजिनाल्ड नाही जाल्यार सीएमाची फ्रेंडशीप आणि हे ते सगळे जर पळयले जायत न्ही जाल्यार रेजिनाल्ड मातसो ते सायडीन हे जाता काय कितें. हाजे उलट सार्दिनान थंयसर बऱ्यापैकी कामगिरी केल्या अशें आयच्या रिजल्टा वयल्यान तरी स्पश्ट जाता. आणि हातून नव्यान बाबाशानाक विचार करचो पडटलो की बाबा आतां कितें करपाचें, कारण ताजो कॅन्डिडेट थंय पडिल्लो आसा. ताणें खूब फोर्स लायिल्लो आणि सुरवातेक अशें दिसतालें की लीड मारिल्ली, पण लास्ट मोमेंटाक ते टेबल चेंज जालें. लास्ट राउंडाक जेन्ना काउंटिंग हातीन घेतलें तेन्ना टेबल चेंज जालें. वेलेज इन अंत्रुज मालान जर तुमी पळयशात जाल्यार हातून बेतकी खांडोळाचो जर रिजल्ट पळयलो जाल्यार 200 मताच्या डिफरन्साचो 200 ते 300 मताच्या डिफरन्सान बेतकी खांडोळा बीजेपीक मेळिल्लो आसा. म्हणजे गोविंदान थंयसर काम केला. वेलेज एमजीपी थंय बॅकफुटार गेली. आणि कुट्टी पंचायत जर पळयली जाल्यार कुट्टीन गेन केला एमजीपीन. म्हणजे तो कुट्टी फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि परत प्रिवळ पंचायतीचो अर्धो भाग म्हणजे वेरे वागुर्मे सावयवेरे हे ज्यो पंचायती आसा त्यो पंचायती तातूंत येतात आणि थंयसर गेन केल्ले आसा. हांव एक इंटरेस्टिंग फिगराचेर येता. इनिशियल रिमार्क्स जाले उपरांत कॅन्डिडेट बीजेपीन स्ट्रायक रेट पळय प्रत्येक पक्षाची कितली आसा ती. बीजेपीन 41 कॅन्डिडेट घाल्ले, बीजेपीचे आयल्यात 31. सो स्ट्रायक रेट इज ऑलमोस्ट 80% बीजेपीची. काँग्रेसीन 37 कॅन्डिडेट घाले, आयले 4. सो स्ट्रायक रेट इज ऑलमोस्ट 10 to 15%. म्हणजे लिस्ट स्ट्रायक रेट जी आसा पार्टी मदीं ह्या इलेक्शनाक तातूंत काँग्रेस आसा. एमजीपी अजून 3चेर आसा. सो स्ट्रायक रेट इज अरावंड 20%. एमजीपीन 17 सीट घाले, 12 येतले म्हणटाले ते, पूण आयले सादारण 3. सो द स्ट्रायक रेट इज अरावंड 20%. एनसीपीन 6 सीट घाले, आयलो 1. स्ट्रायक रेट इज अरावंड 10 to 15%. एएपीची स्ट्रायक रेट इज 0. 20 कॅन्डिडेट घाल्ले एएपीन, स्ट्रायक रेट इज 0. आणि सगळ्यात मोठो पक्ष ह्या इलेक्शनाचो अपक्ष हॅज 78 कॅन्डिडेट्स इन दीस इलेक्शन. म्हणजे जवळ जवळ
200तले 40% कॅन्डिडेट हे अपक्ष ह्या पक्षाचे, पण त्या अपक्ष पक्षाची स्ट्रायक रेट इज जस्ट 10%. सो ह्या स्ट्रायक रेटी नंतर आय विल कम बॅक अगेन टू द स्पीकर्स. म्हाका एक सांगात संजय बाब, ह्या इलेक्शना कडेन आमी पार्टीचें परफॉर्मन्स म्हणून पळयतले, ते आमदाराचें परफॉर्मन्स म्हणून पळयतले, काय तो झेडपी जो आसा, जो फाटलो समजा आतां आयला किंवा फुडें जावपाचो आसा ताचें, कारण हे 3 लेयर इम्पॅक्ट आसा, काय त्या झेडपीचो इम्पॅक्ट म्हणून पळयतले. कारण स्ट्रायक रेट एक BJP सोडली जाल्यार सगळ्यांची स्ट्रायक रेट पक्ष पातळीचेर सामकी कमी आसा. कशें पळयतात तुमी हाका? आमदार काय झेडपीचे परफॉर्मन्स काय पक्षाचे परफॉर्मन्स? सुयश प्रश्न बरो आसा. म्हाका दिसता की ह्यो वेंचणुको न्ही, झेडपी वेंचणुको ह्यो पक्ष पातळीचेरच लढयल्ल्यो. सो आमकां थियोरेटिकली तरी पक्ष पातळीचेरच हे पळोवचें पडटलें की हे निकाल जे लागल्या आणि पक्षांनी आपलो म्हणजे एक गोवा फॉरवर्ड सोडून बाकी सगळ्या गोंयच्या इम्पॉर्टंट महत्वाच्या पक्षांनी आपली ताकद ह्या वेंचणुके फाटल्यान लायिल्ली. म्हणजे BJPन तर हेच केल्लो, म्हणजे निर्णायक कौल अशा तरेनूच तांणी ताकद लायिल्ली. मुख्यमंत्री आमकां जर याद आसा जाल्यार मार्च म्हयन्यान जेन्ना लॉकडाऊन लागच्या पयलीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ज्या तरेन प्रचार केलो, म्हणजे दिसाक तो कितकेशेच मिटींग घेतालो, हांगच्यान थंय थंयच्यान हांगा इतक्यो मिटिंगा घेतल्यो, इतलो प्रचार नेटान केलो की ताका ताचेर टिका जावपाक लागली की हो रिस्क घेता आणि कोरोनाचो हे चालू आसतना तो प्रचार करता, इतके तरेचे. म्हणजे बेसिकली म्हाका दिसता की म्हजें एनालिसीस अशें की विरोधक त्या प्रचाराची गती स्पीड मॅच करूंक शकले ना म्हणून ताचेर टिका करपाक लागले. पण फायनली ह्या पार्टीन त्याच्या नेत्यांच्या प्रचारा सकट अशें एक दाखोवन दिलें की जो प्रचार केलो आणि ज्या तरेन तांणी ही वेंचणुकेची तयारी केल्ली त्या प्रमाणे तांणी आपलें यश दाखोवन दिलां. आता बाकी पक्षांचो स्ट्रायक रेट कमी आसा, खूप कमी आसा, जस्ट अबाउट 10% किंवा त्याच्या पेक्षा कमी आसा, 10-12%. होय अपेक्षित, कारण जेन्ना एक पक्ष 50 पैकी किंवा 48 पैकी 31 जागो मेळयता, उरलेले जागोच बाकीच्या पक्षांक मेळटल्यो. सो म्हणून म्हणटा की पक्षीय पातळीचेरच विचार जावपाक जाय ह्या वेंचणुकेचो, ह्या निकालांचो. भाजपचे खूप व्हडले यश आणि त्यांच्या बरोबर स्पर्धा करपी बाकीचे जे पक्ष आसा, काँग्रेस जावं, FGP जावं किंवा गोवा फॉरवर्ड नाशिल्ली जातून आप जावं, NCP जावं, त्यांचे हे खूप व्हडले अपयश, म्हणजे त्यांची पक्षाची संघटना, पक्षाची ताकद सगळे कमी पडले अशें म्हाका दिसता. बरोबर. आमदार अथवा पक्षाचे परफॉर्मन्स हे डिफरन्शिएट करपा खातीर इतल्याच खातीर विचारता की पक्षाचे परफॉर्मन्स म्हणजे कॅडर बेस्ड एका स्ट्रक्चर्ड यंत्रणेचे संघटनेचे परफॉर्मन्स असो जाता, आणि आमदाराचे परफॉर्मन्स म्हणल्यार आतां जे आमी पळयतात जे आरोप जाता काँग्रेस आनी BJP, आमदार केन्ना खंय वचत सांगू नजो. एंटी डिफेक्शन लॉचेर सुद्दां इंडियेंत आज गोंयांत इतले मोठे मोठे प्रयोग जाल्यात, ताका लागून आमदार हो पक्षाक बांदील आसतलोच असोय ना अनलेस अँड अंटील ही इज अ कॅडर. ताका लागून हे डिफरन्शिएशन करचें पडटा की हे पक्षाचे परफॉर्मन्स काय आमदाराचें. कारण आमदाराचें जर परफॉर्मन्स आसत ताची शाश्वती, तो भाजपा आसूं काँग्रेस आसूं, फुडले इलेक्शनाक तशेंच परफॉर्मन्स आसतलें ही शाश्वती धरूं शकना, कारण ते पक्षाचें आसना. ताका लागून ते डिफरन्शिएशन. सागर, तूं हाजेर कितें म्हणटा? बऱ्याच जाग्याचेर आमदारांनी काम केला म्हणून कॅन्डिडेट निवडून आयला. आता ज्या जाग्याचेर आमदाराचो परफॉर्मन्स बरोबर ना अशा जाग्याचेर, आता उदाहरणार्थ आम्ही मांद्रे मतदारसंघ घेऊया. मांद्रे मतदारसंघातले दोन्ही भाजपचे कॅन्डिडेट हे पडलेले आसा. आता हे कित्याक पडले, एनालिटिकल गजाली ज्यो आसा त्यो भाजपच्या नेत्यांनी करपाक जाय. बरोबर. पेडण्या भितर सगळ्यांतूच धाकधूक आशिल्ली की पेडणे म्हणजे धारगळ आणि म्हाका दिसता तो दुसरो तोरसे. बरोबर. म्हणजे या चारही मतदारसंघाचो विचार केलो जाल्यार तुम्ही एकंदरीत विचार करो. म्हणजे हांव पेडणे एक उदाहरण दिलें तुमकां, अशे प्रत्येक मतदारसंघाचो विचार केलो. आता उदाहरणार्थ तुम्ही 70रीचो विचार करा. 70रीतले तिन्ही मतदारसंघ हे विश्वेश्वरा खातीर थंयसर आयले, नाजाल्यार ह्या पयलीं BJPक तशें वोटींग नाशिल्ले, मोठ्या प्रमाणात नाशिल्ले, असले वोटींग BJP, पण ते स्वतंत्रपणे BJP कॅनॉट विन देर. बरोबर. वेर विश्वजीत थंयसर गेल्या उपरांत सगळी गणितां बदलून गेली.
आता आम्ही एक गजालीचो विचार करपाक जाय बरोबर की आम्ही म्हणतात बीजेपीन काम केला, बीजेपी बरेचशो जागा जिंकला, दोन्ही जिल्हा पंचायत स्वतंत्रपणे आज बीजेपीच्या ताब्यात पावले. बरोबर बरोबर. पण एक गोष्ट अजूनही बीजेपीने लक्षात दवरपाक जाय की ह्या इलेक्शनात जवळपास 54% वोटिंग झाला. बरोबर. बरोबर 56.6 तरी आम्ही 56 झाले तर वयले जे 44% जे आसा त्यांच्यानी ह्या इलेक्शनाचेर बहिष्कार घेतला असोय म्हणूं येता. बरोबर एब्सोल्युटली. आम्ही सगळ्यो गजाली ह्या आता हेतून हे जिंकले म्हणजे फुडें हेच जिंकतले तेच जिंकतले अशें म्हणपाचें आमी कन्क्लुजनाक पावूंक शकना. बरोबर. आता खरी फायट सुरू जाता. हेच्या उपरांत म्हणजे म्हणून ह्या इलेक्शनाक उपांत्य पूर्व सामना अशें म्हटलेले आसा. बरोबर. परती सेमीफायनल ही केन्ना जातली जेन्ना म्युनिसिपल इलेक्शन फेब्रुवारी किंवा मार्चान जातली. आता बीजेपीक आत्मविश्वास वाडलो, बीजेपी दिसले की आता आपली ताकद गोंयांत वाडलेली आसा आणि साहजिकच आसा कारण विरोधी पक्ष या इलेक्शनात खंय दिसूंक ना, ते म्हाका दिसता पूर्णतया गाफील रावले. बरोबर. तुमकां लोकांनी आमदाराचेरूय काही ठिकाणी राग काढलेलो आसा आणि काही ठिकाणी आमदाराचेर विश्वासूय दवरलेलो आसा. बरं. सद्गुरू तूं ह्या स्टॅटिस्टिक्सा कडेन कसो पळयता की पक्षांची एक बीजेपी सोडले जाल्यार सगळ्यांची स्ट्रायक रेट इज बिलो 10-15% आसा. कसो पळयता तूं हाजे कडेन? पक्षाचें बांदावळ जी आसा ती मुळाक सारकी ना असो ताजो अर्थ जाता पळोवपाक? न्ही, विरोधकांची जी संघटनात्मक बांदावळ आसा ती सारकी नाच हे दिसून येताच. दुसरी गोष्ट म्हणजे विरोधकांनी झेडपी इलेक्शन सिरियसली घेवंकूच ना. म्हणजे बीजेपीचेर जरी आरोप केलो की जाहीर प्रचाराक बंदी असतानाय बीजेपीचे मंत्री आमदार प्रचार करताले, ती गोष्ट खरी. पण जाहीर प्रचाराक बंदी असताना प्रचार करताना आणि एक गोष्ट लक्षात घेऊ जाय की पक्षीय पातळीचेर जरी इलेक्शन झाले तर बॅनर लायन आशिल्ले अनेक मंत्री आणि आमदार. ह्या फाटल्या 7-8 दिसांनी ज्यो सभा आणि मिटिंग्स जाल्यो तेन्ना मंत्री आमदार पक्षाचे बॅनर मिटिंगाच्या टायमार लायन आशिल्ले, तांच्यांनी स्वतंत्रपणे प्रचार केलो. पण हे इलेक्शन म्हणजे आपले सिंबल, पक्षाचे सिंबल पॉप्युलरायज करपाची एक संधी असता, ती संधी बीजेपीन घेतली. बरोबर बरोबर. हीच संधी अन्य पक्षांनी घेवपा जाय आशिल्ली की अधिकाधिक लोकांपर्यंत कितल्यो मिटिंग्स काँग्रेसीन घेतल्यो किंवा एमजीपीन घेतल्यो, चड मिटिंगो तांच्यांनी घेवना. सो जो मिटिंगो घेता ताजेर आरोप करत रावले. दुसरी गोष्ट म्हाका अशें दिसता की विरोधक हे केवळ ट्विटर, फेसबुक आणि प्रेस कॉन्फरन्स ह्या तीनूच व्यासपीठांचेर दिसता. ते लोकांमदी दिसना, ते लोकांच्या समस्यांचेर दिसना. म्हणून आयज एनजीओ आंदोलनां करतात आणि राजकीय नेते थंय शोभेचे बावले कशे वचून उबे रावतात, आम्ही दुसरे दिसा तांचे फोटो घालता. पण हाचो मतदारांचेर काय परिणाम जायना हे साऊथ गोंयच्या निकालांनूय दिसून आयले. जो फिल्डाचेर काम करता, पॉलिटिकल असलो शेवटी तो वोटांक कन्वर्ट जावपा जाय, तो जायना. दुसरे तुम्ही प्रसिद्धी खूप घेता प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन. आता मीडियाचे एक्सप्लोजर इतलो जाला की वेबसाइट्स हे ते इतल्यो झाल्या की बारीक बारीक कार्यकर्तो सुद्धा 8 दिसान लीडर जाता, परंतु इलेक्शनाक उबो रावल्यानंतर तो पडटा. सो हाच्या वयल्यान पूर्णपणे एक फेरविचार करपाची गरज आसा की जो ग्राउंडाचेर वचून काम करतलो, जो लोकांमदी रावून काम करतलो, तोच या फुडे पॉलिटिक्सान यशस्वी जातलो. दुसरी गोष्ट अशें दिसून येता की 11.5 लाख गोंयान वोटर्स आसा आणि आमचे झेडपीक वोटर्स आशिल्ले 7,91,814 म्हणजे 8 लाख धरा. ताच्या पैकी अवघ्याच लोकांनी मतदान केले, परंतु कमी लोकांनी जरी मतदान केले तरी ते एक प्रातिनिधिक असे चित्र दिसून आयले. दिस वॉज ए सॅम्पल सर्वे. म्हणजे फुडे कितें घडू शकता आणि खंयचे आमदार चुकल्या हे दिसून आयले या इलेक्शनात. आणि स्ट्रायक रेट बीन जे म्हटला तो बीजेपीच्याच ताका श्रेय वता. बरोबर. हांव महेशा कडेन येवचे पयलीं आनीक एक इंटरेस्टिंग स्टॅटिस्टिक्स घेता, ताजे नंतर हाजेर एनालिसीस करया, विच इज अ फायनल पॉयंट, कारण आमचे कडेन वेळ खूब कमी आसा. गोंयाक सादारण एवरेज वोटिंग जें जाता इट इज अरावंड 74 to 75%. एवरेज वोटिंग गोंयची कॅपॅसिटी खंयचेंय इलेक्शन आसूं. आतां झेडपीक हें वोटिंग 65 to 66% जाता. फाटली कांय आमी जर ट्रेंड्स पळयत, झेडपीक एवरेज वोटिंग 65 to 66% जाता.
पूण ह्या फावटी ते कोविडाक लागून इट हॅज कम डावन टू अराउंड 56%. अदरवायज ZP वोटिंग कॅपेसिटी इज अराउंड 65 to 66. पंचायतीक अराउंड 75 to 76% एवरेज वोटिंग जाता. लोकसभेक अराउंड 75 to 76% वोटिंग जाता. आणि असेंब्लीक जेन्ना जेन्ना एखाद्या सरकाराचें पोजिशन कन्सॉलिडेट करपा खातीर वोटिंग जालां तेन्ना तें 81 to 82% जालां. अथवा आशिल्ले प्रस्थापीत सरकाराक वडोवन वेगळी राजवट हाडपा खातीर जेन्ना वोटिंग जालां तेन्नाय तें 81 ते 82% जालां. म्हणजे 75 to 76% to 82% हो जो वयलो 5 ते 6% वोटर भायर सरता हो एक तर आशिल्ल्या सरकाराचें पोजिशन कन्सॉलिडेट करपा भायर सरता अथवा आशिल्ल्याक पुल डावन करून वेगळी राजवट कंप्लीट करपाक हाडपाक भायर सरता. हाची 2 उदाहरणां 2012 जेन्ना आशिल्ली काँग्रेस हें करून पर्रीकाराच्या सरकाराक 21चे बहुमत दिलें. दॅट टायम इट वॉज 82 to 83%. परत 2017 जेन्ना आशिल्ली काँग्रेस BJPक 21 वेल्यान 13चेर हाडली ती ह्याच 82 to 83% हाडली. पूण आतां आमी ZPक जेन्ना पळयतात इट इज हार्डली 56%. म्हणजे एक म्हणजे हो 56 to 76%ाचो वोटर भायर सरलो ना. एवरेज वोटर जो फेन्स सिटींग वोटर आसा जो कन्सॉलिडेट करता वोटिंग काय तोय भायर सरलो ना. आनी ओवर एन्थुजियास्टीक वोटर जो एंटी इन्कम्बन्सीचेर भायर सरता किंवा कन्सॉलिडेशना खातीर भायर सरता तोय भायर सरलो ना. प्री कोविड आनी पोस्ट कोविड फरक पडटलो आशिल्लो. समजा तें वोटिंग जाल्लें हें चित्र दाखयता की हें वोटिंग समजा आज 75 to 76%चेर गेल्लें जाल्यार हें चित्र कंप्लीट वेगळें आसपाचें. कारण देर आर 78 इंडिपेंडंट्स इन दीस इलेक्शन which could have म्हणजे ते फरक करतले आशिल्ले विथ दीस एडिशनल 20 to 22%. हाजेर मातशें उलोवपा जाय. म्हणजे कारण लोक सगळो रस्त्यार येता एक्टिविजम करतात. आमी IITचें एक्टिविजम पळयलें कोळशाचें पळयलें सगळें पळयलें. पूण वोटिंगाक जेन्ना एखादी राजवट कन्सॉलिडेट करूं जाय अथवा ती एंटी इन्कम्बन्सी सकयल देवूं जाय तेन्ना हो वोटर 22% घरा कडेन बसलो. वयलो 60% बसलोच 22% 75% मेरेनचो बसलो. हाजेर ब्रीफ रिएक्शन दी संजय म्हाका. वोटिंगाक लोक भायर सरनात. कोविडाचो इम्पॅक्ट फक्त 8 ते 9% आसा. कारण 56 to 65 वतले आशिल्ले कोविड आसल्यार वेलो घरा कडेन बसला. तुवें सुयश खूब म्हत्वाच्या मुद्द्याक हात घाला की तो इतको वोटर कमी कित्याक आयलो. म्हाका दिसता कितें जाणा की हाचो दोश आमी म्हाका दिसता म्हाजी एनालिसीस हांव सकाळच्यान हाचेर विचार करता की हे मतदान कमी जाला आनी ताचो फायदो बीजेपीक जाला प्रश्नच ना. नो डाऊट ते आयिल्ले वोटर जाल्यार चित्र वेगळे दिसूं येताले काही मतदारसंघात. येदे व्हडलें यश तरी बीजेपीक मेळचें नाशिल्लें. बट ते कित्याक येवना हाचें म्हाका कारण दिसता की कोविड हे एक बारीक कारण जालें. म्हणजे कोविडा खातीर मे बी एक 5% 10% कमी जाला आसतलें. पूण मेनली जे लोक येवना म्हणजे आमी आतां कितें पळयताले पळय सालसेत स्पेशली 66 तालुक्यान मुरगांव तालुक्यान कोळसो डबल ट्रॅकिंग हाचे वयल्यान खूब आंदोलनां जाली. मागीर वाळपयचें आंदोलन वेगळें आशिल्लें ते आनी हे एका तरेचें आंदोलन धरना हांव. पूण हे 66 आनी मुरगांवाची आंदोलनां जाली न्हय ही मेनली ही आंदोलनां खंयच्याच राजकीय पक्षान उबी करूं ना. खंयच्याच राजकीय नेत्यान ते आंदोलन उबें करूं ना. ती आंदोलनां लोकांतल्यान वयर आयली आनी NGO तेच्या फाटल्यान आशिल्ले. जालें कशें की ह्या लोकांक खबर आसा भितरल्यान की आमी ह्या रागान सरकाराचो राग आसा पूण ह्या रागान जर आमी काँग्रेसीक मतां दिली किंवा आपाक मतां दिली किंवा आनी खंयच्या पार्टीक मतां दिली जाल्यार फाल्यां जे निवडून येता न्हय ते शेवटी बीजेपीकूच मेळटा वचून. बरोबर. ही एक म्हाका मुद्दो दिसता म्हत्वाचो आनी त्या खातीर लोकां भितर म्हाका दिसता की अशी एक निराशा नैराश्य की हे बीजेपी सोडून आनी कोणाक मत दिवन काय उपयोग ना त्यापेक्षा आमी घरा वचुया म्हणून म्हाका 15% लोक जे बसले घरा न्ही संजय बाब तातूंत एक ट्रेंड समजा आसलो हो साश्टीक जी आमी एजिटेशनां जनरली पळयली मिडल इस्टाक बी आमी एजिटेशनां पळयतात थंय डिक्टेटोरियल राजवटी आसतात हे आसतात आमचे डिफेन्साचे मनीसच फुडें डिक्टेटर जातात आनी थंय डेमोक्रेसीक तितलो स्कोप आसना. थंय सरळ लोक रस्त्यार देंवता राजवट उलथापालत करता रस्त्यार देंवता आपली डिसिजनां एनफोर्स करून घेता. पूण इंडियेक गोंयाक अजून डेमोक्रेसी आसा.
तरी आसतना लोकांचे रस्त्यार देवपाचें कल्चर येता, रस्त्यार देवन डिसिजनां चेंज करपाक जे मोटिवेशन दिवं जाय ताजें कल्चर येता, पूण डेमोक्रेसीचो जो मेजर गाभो आसा वोटींग थंय लोक वचना. हे मिडल इस्टाचें कल्चर खंय तरी इंडियेक दिसता, ते मागीर फार्म एक्टाचेर रस्त्यार देवप आसूं नाल्यार कोलाचेर रस्त्यार देवप आसूं, लोक रस्त्यार देंवता. पुणून जी डेमोक्रेसीचो जो मेन बॅलटांतल्यान जें आपलें मत दाखोवंक जाय तें दाखयनात. हो ट्रेंड भितर सरता काय म्हणून बिकॉज ऑफ दीस लो पर्सेंटेज. हांव म्हणना ट्रेंड म्हणून तो एक तो आसा म्हणून, कारण आमचे कल्चर आणि आमची एक मानसिकता डिफरंट आसा, वेगळी आसा. तूं सांगता ती काही उदाहरणां ही खूप आसा, म्हणजे आसा लोक रस्त्यार येवन क्रांती केल्या, रिव्होल्युशन केल्या, सरकारां बदलल्या, सरकारां उडयल्या, सगळें जाला. बट तशे तरेचे कल्चर मानसिकता आमच्या गोंयान लोकांची आसा अशी म्हाका दिसना. एका रस्त्यार देवपाक हरकत ना, लोकांनी रस्त्यार देवन आपली सरकाराक शक्त दाखोवचीत. सरकार मतांक, सरकार वोट बँकेक दिता म्हणून तर मागीर डिसिजनां बदलता, पूण त्या बरोबर इलेक्शनाकय वचूं जाय. रस्त्यार देवपाचो अधिकार लोकांक आसाच. ते जावपाक जाय म्हणटा हांव, ते जायना म्हणटा हांव. ते जायना म्हणून लोक घरा बसले आणि लोकांक तो कॉन्फिडन्सच अजून ना की मे बी वी आर लॅकिंग एक दॅट काइंड ऑफ ऑपोजिशन लीडर की बाबा तो लोकांक. आता जर आम्ही याद करीत नाही 2012 विधान कितें केले, 2011-12 विधानसभा वेंचणुकेच्या पयलीं अख्खे राज्य सगळे ढवळून काडले, यात्रा काढली, लोकांक एकठांय हाडले आणि सरकार काँग्रेसीचे आणि त्याचे मंत्री म्हणजे जणू काय राक्षस आसा आणि सगळे लोकांक ते गोंय सामके गिळपाक ते बसले, अशे तरेची एक वातावरण तयार केले. तशें करपी आज विरोधी पक्षान कोण ना, म्हणून भाजप विरोधक, भाजपाक मत न दिवपी लोक आसा ते निराश जावन बसले अशें दिसता. हांव सागरा कडेन वता, वेळ थोडो आशिल्ल्यान. सागर, ह्या मुद्द्याचेरच म्हाका एक सांग, हे जे वोटर आसता एक्स्ट्रा म्हणजे 75 ते 76% वयल्यान 82-83% जो वोटर भायर सरता, हो एक तर हो तीन इन्सिडंटांनी अथवा फाटली हिस्ट्री पळयत जाल्यार 3 वेळांनी भायर सरता. एक तर ताका महायुती, महाआघाडी सारकेलें कितें तरी फॉर्मेशन लागता, ज्याचेर तो एक्स्ट्रा भायर सरता आनी तो वर्डिक्ट बदलता. अथवा ताका एक असो कॅरिझमॅटीक फेस लागता खंयचे तरी पक्षाक, त्या फेसा खातीर तो एक्रॉस पार्टी भायर सरता आनी त्या कॅरिझमॅटीक फेसाक वोट करून ताजें सरकार हाडटा आनी फाटली राजवट बदलता. अथवा एक अशें कितें तरी घडचें पडटा की त्या इश्यूचेर तो सरकार भायर सरता, लोक भायर सरता आनी त्या इश्यूचेर मोठ्या प्रमाणात वोटींग जावन तो सरकाराची उलथापालत करता. ह्या तिनांतली जी महायुती हें जें फर्स्ट ऑप्शन आसा, महाआघाडी हें वोटर कन्सॉलिडेट करपा खातीर 82 to 82% महाआघाडी फॉर्मेशन प्री पोल हें गोंयाक शक्य आसा ह्या वोटराक भायर काडपाक? आता बीजेपी दोन्ही जिल्हा पंचायतीचेर ताबो घेतलो. सुयश, म्हाका तुझे एक कौतुक दिसले, म्हणजे अतिशय सुंदर पद्धतीन तुवें ते आणि अभ्यासपूर्ण पद्धतीन तुवें ते संपूर्ण एनालिटिकल करून दाखयले आमकां. आता आम्ही विधानसभा इलेक्शन आणि ही इलेक्शन एका आम्ही कंपेअर करू शकना. या जिल्हा पंचायतीच्या पेक्षा चड पटीन पर्सेंटेज वोटिंग हे पंचायतीक जाता, बरोबर? आता हांगा कित्याक जायना, हांगासर निवडून आयल्या सदस्यांचे काम कितें, तांकां कसलो अधिकार आसा, जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्षाक तरी कसलो अधिकार आसा? आज बीजेपीन दोन्ही आपल्या जिल्हा परिषदेचे जे अध्यक्ष असले जिल्हा पंचायतीचे, त्या दोघांकूय उमेदवारी दिवंक ना. वरसून तेंचे कितें रिझर्वेशन केले आणि कितें केले आणि कोणाक दिले बरें आसा, दोन्ही जाग्याचेर निवडून आयले हे मान्य आसा. पूण लोक विचार करता म्हणजे असो की अरे बाबा हेंका निवडून दिल्या उपरांत हेंका कितें अधिकार कितें आसा? हांगा आज एक मंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारा भितून, जो पयली आपली पंचायत सोडून झेडपीचेर आयलो, तसो तो सदस्य जालो आणि थोड्या दिसांनी लक्षात आले की या झेडपीन उभं राहून कायच फायदो ना. काय 7 महिने एक वर्सा भितून त्याने राजीनामा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह आणि फायनान्शियल पावरा खातीर अजूनही झेडपी ठराव घेत असतात. अजूनही आमकां ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह आणि फायनान्शियल पावर ना. बरोबर, तो मनीस पंचायतीचे पंच म्हणून निवडून आयलो आणि सरपंच जालो थोड्या दिसांनी. बरोबर. म्हणजे असं लोकूय विचार करता की ह्या झेडपीच्या सदस्यांक निवडून देऊन फायदो काय ना. एक इलेक्शना खातीर ट्रायल म्हणून आम्ही म्हणू येता एका, त्या पद्धतीने इलेक्शन झाला. पण याचा अर्थ असो नाही की लोक विटला, बरोबर आमच्याकडे विटला
स्थापित नाका अशी परिस्थिती असा. पूण विधानसभेची इलेक्शन जेन्ना येतली तेन्ना मोठ्या प्रमाणात वोटिंग जातले. इतलेच न्ही तर आता नगरपालिका जेन्ना निवडणुका येतल्यो तेन्ना सुद्धा मोठ्या प्रमाणात याच्याकूच चड वोटिंग जावपाचे आसा. होप दॅट हॅपन्स. आतांच आमचे कडेन ब्रेकिंग आयले त्या प्रमाणे आपान पयलें खातें उगडलां. आप येदोळच्यान 0 आशिल्ले पयले फावटी एंट्री मारले तांणी इलेक्शनाक आनी पयलें खातें ह्या ZP इलेक्शनाक तांणी उगडलां. ही ब्रेकिंग येवन हांव फुडले सद्गुरू कडेन वता. सद्गुरू, महायुती, प्रीपोल, महाआघाडी अथवा एखादो कॅरिझमॅटीक लिडर गोंयाक फुडें असेंब्ली खातीर शक्य आसा काय कितें? लोकांची जी वोटिंगा वेली आस्त वता ती जिती करपा खातीर, वायब्रन्सी ऑफ डेमोक्रेसी दाखोवपा खातीर. न्ही वोटिंग कमी जाले हाचे कारण 2 आसा. एक म्हणजे प्रचाराचेच काम एकतर्फी झाले. म्हणजे विरोधकांनी जर प्रचारान झोकून दिले तर लोकां भितर जागृती चड जावपाची. आणि कशें आसता, ज्या ZP मतदारसंघात चड उमेदवार आसा थंय चड वोटिंग जाला अशेंय दिसून येता. ज्या ठिकाणी 1 to 1 फायट आसा थंय कमी वोटिंग जाला. म्हणजे चड जितले उमेदवार असता ते चड प्रचार करता, आपापल्या कार्यकर्ते आपापल्या लोकांक भायर काडटात. बीजेपी कडे ती यंत्रणा असल्या कारणान ते त्यांच्या मतदान केंद्रापर्यंत हाडू शकले, म्हणजे प्रवृत्त करू शकले येवपाक. विरोधकांनी प्रचारान सुद्धा जे निरुत्साह दाखयलो तोच वोटिंगान ताजे रिफ्लेक्शन दिसून आयले. म्हणजे सालसेत तालुक्यांतले जर तुम्ही वोटिंग पळयले किंवा चर्चिल असं ते बाणावली मतदारसंघात जे ZP सीट येता थंय वोटिंग खूप कमी जाला. कित्याक कमी जाले? एक तर कोविड आणि दुसरे त्या भागातले आमदार त्या भागातले विरोधक कितले उत्साही आशिल्ले हाजेरूय प्रश्न येता. बीजेपी प्रचार कामान जो उत्साह दाखयलो त्यामुळे वोटिंग चड जाले. दुसरे ZP आणि विधानसभा, ZPक मतदान करून व्हडलो फायदो ना अशा प्रकारची मानसिकता आसा आणि ती खरी आसा. पण विधानसभेक समजा कोविड असतानाच विधानसभा इलेक्शन जाल्ले तर विधानसभेक चड मातशे मतदान जावपाचे, लोक येवपाचे. कारण प्रत्येक विरोधी आमदार आणि उमेदवारय खूप रस घेऊन प्रचार काम करपाचो. हांगा तशें जाऊ ना. त्यामुळे आणि व्हडलो सुद्धा फरक जरी पडलो मतदानात तरी म्हाका अशें दिसता की फाल्यां समजा सरकार विरुद्ध प्रचंड असंतोष आशिल्लो आणि लोकांक परिवर्तन जाय आशिल्ले तर कोविडाची पर्वा न करता लोक वोटिंगाक येवपाचे, जे 2012च्या विधानसभा इलेक्शनान आमी पळयल्ले. त्यामुळे तोय फॅक्टर दिसून लोकांक अशें दिसले की सरकार चल्ला तशेंच चलतले, हांगा ZPक मत दी किंवा न दी अशा निष्कर्षाचेर येवन लोक घराच रावले. हांव इतल्याचेर हांव महेशा कडेन वता. महेश, फायनल एक म्हणजे ऑब्झर्वेशन ह्या इलेक्शनाचें की 70% प्रो इन्कम्बन्सीक वोट करता. ते जनरली उलतापालत करनात राजवटीची. आज 70चो जो आमी वर्डिक जर पळयलो चडशा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तर तांणी ते विश्वजिता बरोबर आनी BJP बरोबर रावल्यात. पुणून IIT आसा ते वॉर्ड्स जे आसात त्या पार्टाचे तांणी एंटी इन्कम्बंट वोटिंग केलां, हाय एंटी इन्कम्बंट वोटिंग केलां. पूण रेस्ट ऑफ 70क प्रो इन्कम्बन्सी वोटिंग जाल्ल्यान थंय सगळे BJPचे सीट आयले. व्हेरेज इन सालसेतीक कोलाचें आमी एजिटेशन पळयलें पूण कोलाच्या त्या एंटी इन्कम्बन्सीक खूब जाणांनी मारलें आसतलीं मतां सरकाराच्या अगेन्स्ट. पूण ताका सपोर्ट करपाक 70क जशें 70-72% वोटिंग जाता ताका कन्सॉलिडेट करपाक एंटी, तशें साश्टींक आमकां वोटिंग दिसलें ना. साश्टींक 37%, 40%, 42%. म्हणजे एखाद्या जाग्यार सरकाराच्या अगेन्स्ट वोटिंग जरी केलां आसतलें ते कन्सॉलिडेट करपाक रेस्ट ऑफ साश्टीन मोठ्या प्रमाणात वोटिंग केलें ना आनी ताका लागून हो निकाल एंटी म्हणजे प्रो सरकार उरलो, एंटी हाजे वटेन उरलो. 70क तो प्रो सरकारूच उरलो, तो कन्सॉलिडेट जालो. हे बेजीक डिफरन्स दिश्टी पडटा बिकॉज ऑफ लेस वोटिंग इन सालसेत. 70क जालें ना. हय, 70 जालें ना. 70 एक पंचायत गुळेली पंचायत जर धरली जाल्यार उरिल्ले रेस्ट ऑफ द पंचायत तांच्या बरोबर रावले, BJP बरोबर. एक पंचायत तांच्या विरोधान गेले. साश्टीन जावंक ना. साश्टीन पार्टी चड जाले. म्हणजे आपण तुम्ही म्हटलं तशें आत्तां खातें उगडलें कारण आपूय हातून त्या आंदोलनान कोळसो नाका हो एक महत्वाचो मुद्दो आणि मोलेचे 3 प्रोजेक्ट हाजेर 3 मुद्दे घेऊन ते 2 मुद्दे घेऊन इलेक्शनात आशिल्ले एग्रेसिव्हली. पण ते व्हडलेशे कॅल्क्युलेट जाले अशें दिसना.
आज सालसेतीचो रिझल्ट पळयलो आणि सालसेतीन कशें आशिल्लें, राय एक पंचायत सोडली जाल्यार रेस्ट ऑफ द पंचायत साधारण 50% वोटिंग जालें. जर ते कदाचित वोटिंग वाडिल्लें न्ही जाल्यार कदाचित रिझल्ट आनी वेगळो पळोवंक मेळटालो. तातूंत काँग्रेसी भितर अशें दिसलें, म्हणजे आज जे काँग्रेसचे पिक्चर पळयलें जाल्यार काँग्रेसीन आपलेच कॅन्डिडेट कांय कडेन म्हणजे ओडोवपाचो प्रयत्न जालो काय कितें, म्हणजे अशें खंय तरी एक पिक्चर आज दिसून आयलें. आणि दुसरी गजाल नोट करपा सारकी की आप इज डॅमेजिंग फॅक्टर, म्हणजे आयदर ते काँग्रेसीक डॅमेज करतात काय कितें अशें एक पिक्चर आज सालसेतीन पळोवपाक मेळ्ळें. अजून स्वतंत्र पक्ष अशे तयार जावना, दे आर स्टील इन द वोट कटवा और डॅमेजिंग रेंज. येस अशें म्हणूंक शकता आमी, कारण बरेच कडेन तांच्यांनी 1000+ म्हणजे 1000क तेकून मतां घेतिल्लीं आसा. जे विनिंग जी मार्जिन आसा ती हार्डली 200 ते 300 मतांची किंवा 400 मतांची आसा. तो रिझल्ट आयदर सायडीन वचूंक येतालो, आयदर रुलिंग MLA आसा त्यांच्या सायडीन वचूं येतालो किंवा ओपोजिशनान वचूं येतालो. पण आप हॅज प्लेड अ व्हेरी क्रुशियल रोल इन सालसे आणि तांच्यांनी मोठ्या प्रमाणात रिझल्टाचेर इम्पॅक्ट केला हे स्पष्टपणान दिसता. तर इतल्याचेर आमचे कडेन वेळ खूप आसा, आमी ही समअप करतात ही डिबेट. तर म्हत्वाचो मुद्दो हातूंत असो की ZPक फक्त 56% वोटिंग जालें. मोठ्या प्रमाणात जर वोटिंग जाल्लें, घडये वर्डिक्ट वेगळे तरेन दिसूं येता आशिल्लें, कारण एनीवे कमी वोटिंग हें केन्नाच डेमोक्रेसी खातीर बरें न्ही. लोकांनी जेन्ना जेन्ना वोटिंग जाता अडी अडचणीत आशिल्ल्याच्या थोड्या जाणट्यांक समजू शकतात, पूण मॅक्झिमम लोकांनी वोटिंगाक भायर सरूं जाय, तेन्नाच सरकाराक लोकांचें खरें चित्र, खरें मत तातूंतल्यान दिसपाक शकता. तर ह्या हाजेर आमी इतल्याचेर ही डिबेट समअप करतात. पुणून आमची कवरेज जी आसा ZP इलेक्शनाची फुडें अजून चालूच उरतली, कारण निकाल अजून सगळे आयिल्ले ना. प्रमोद आचार्य आमचो एडिटर परत फुडले ज्येश्ठांक घेवन तुमचे बरोबर परत डिबेटीक येतलो. परत आमी विस्कटावणी करतले आणि ह्या ZPच्या एंडा मेरेन, म्हणजे ZPचो निकाल सोंपो मेरेन, रात मेरेन ही कंटिन्युअस थ्रू न्यूज बुलेटिन्स आनी थ्रू चर्चा कवरेज आमची चालूच आसतली. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. कॉटनचा मुलायम स्पर्श तुमच्या तजेलदार त्वचेला. रेखाज हाऊस ऑफ कॉटन खुलवणार घराघरातल्या आनंदाला. दर्जेदार कॉटनचं अत्यंत विश्वसनीय माहेरघर. टॉवेल्स, बेडशीट्स, ड्युएट्स, ब्लँकेट्स, पिलोज आणि बाथ मॅट्स. कोणत्याही खरेदीवर आपल्याला मिळेल 10% सूट. आजच भेट द्या रेखाज हाऊस ऑफ कॉटन, कॉर्पोरेट ऑफिस 6, 3रा मजला, रिलायन्स ॲट्रिया, इझिदोर बापिस्तिया, गोल्ड स्टॉर हॉटेल समोर, मडगाव 66, गोवा.